म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, परत्यान तुमची संगी हे वांजेलाचें वाचप वाचूंक, देवाचो शब्द संभ्रमूंक आनी तुजे संगी थोडो वेळ नियाळ करूंक म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा. तुमकां समेस्तांक कार्मेल किरण TV प्रोग्राम देखच्या सर्वीक्षकांक हांव येवकार दितां आनी तुमचे समेस्तांचेर देवाची कृपा शिवोर पडूं दी म्हणून मागता. हे घडये देव आमकां ताच्या शब्दाचो अर्थ समजूंक आनी त्या शब्दा प्रमाणे आमी चलोवंक देव आमकां आदार दिवं दी, कृपा दिवं दी. एक घडी भर दोळे धांपून काळजांत हांव मागया. आयचें वाचप जावन आसा मातेवान बरयल्ल्या पवित्र वांजेलांतलें वाचप अवसर 20 पयले अंको आनी मुखार. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गींचे राज अशें म्हूण येता. एकलो धनी आपल्या दाका मोळ्यांत दिसकुलीच्या आडांक एकठांय करूंक म्हणून फांत्यार उठोवन भायर सरून गेलो.
हर एकल्याक दिसाक ₹1 लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या राखामळांत तांकां खामाक धाडलें. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेल्या हेर थोडे जण ताका ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाखामळांत खामाक वसा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते खामाक गेले. परत्यांनी दोनपराच्या सरुणे 12 वरार उपरांत 3 वरार सयत तो भायर सरून गेलो. तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर सरून गेलो. त्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीक थोडे जण तांकां मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावन कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून ताणीं जबाब दिली. तेन्ना तो तांकां म्हणूंक लागलो, बरें तर तुमी म्हज्या दाखामळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या मकदमाक म्हणलो, हाड हांगा पळय आनी तांची मजुरी दी. निमाणें तावन सुरू करून पयल्या पर्यंत दिवन वच. तवळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो ₹1 लेखान मजुरी घेवन सरलो. उपरांत पयल्या कामाक धरल्याची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हूण ताणें चिंतलें, पूण तांकां काय मेळ्ळें जण एकल्याक ₹1 नाणें. तो घेवन धन्याक पुरपुरोवन ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी खरकट्या वतांत पडोवन दीसभर घोळ्ळ्या, जाल्यार आमकां दिली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तोवळ धन्यान तांचे मदले एकल्याक जबाब दिवन म्हळें, म्हज्या इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक ₹1 लेखान मजुरी घेवंक तूं ओपलोय न्ही. आतां घे तुजी मजुरी आनी वच. तुका दिल्लें तितलेंच हांवें निमाणें कामाक धरलेल्यांक दिवची ती म्हजी खुशी न्ही गे. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुका दोळ्यांक तोपता? अशें जी कोण निमाणी आसात ती पयलीं जातली, जी कोण पयलीं आसात ती निमाणी जातली. देवाचें उतार हे. मोगाच्या भाव आनी भयणी, मनीस एक मनशात न्हय. उत्पत्ती ग्रंथ आमकां सांगता, देवान मनशाक आपणाच्या सोबायेचो आनी सुरपायेचो रचलो. मनशाक प्रत्येक तरान देवान आपणाचेच स्वास सोडून ताका मनीस केलो. त्या मनशाक थंय देवान साळावळ दवरली. आपणाकच लग्न असली व्यक्ती तो जालो. एका इश्टा मध्ये आसलो तो संबंध देवा आनी मनशा मध्ये आसलो. देवान मनशाक स्वातंत्र्य दिलें आनी ते मनशान इबाडलें. देवान सांगलें मनशाक, सर्व वस्तू तुज्या हातांत आसात, पूण हांवें सांगचें इतलेंच, एका रुखाचें मात्र फळ तुवें खाय नाकात, पूण आडवारलेलें फळ सदांच गोड. आडवारलेलें फळ सदांच गोड. मनशान आपणाच्या वडण्यांच्या बुलोवण्याक तो बली जालो आनी गिन्यानाक आनी इच्छा अबल जाली आनी स्वातंत्र्य नाश जालें. आनी मनशान देवा विरोध आपणाच्याच वडण्याचो एक
सेवक साकोरतो जालो. हर एक मनीस तो ताचो अनुभव आसा. आमी जावन आसाव साकोर एका वाटेन गुलाम आमच्याच वडण्यांचो. आयच्या ह्या ओपारींत जेजू आमकां सांगता, देवान आमकां ताचे सोबायसो सुपायसो रचलो तरी मनशान आपणाचें स्वातंत्र्या वरवीं तें भाग नाश केले तरी देवान आमकां मनशाक सांडूना. मनशाक हक्क आसा. मनशाक मनशापण म्हणलें एक प्रत्येक गूण आसा. ते कोणाच्यानच विबाडूंक जायना. हर एक मनीस आनी एका मनशाक भाव सारको. कोणेय खंयच्याच मनशाक कीड म्हणून देखूंक जायना. देखून हर एका मनशाक अवकाश आसा आपणाचें जिवीत जियोंक. हो धनी वेता सोदून कामागारांक. काम नासलेल्यांक तो काम दिता. धर्माक पयशे न्ही, काम करून जियोंक. घडोवन तुज्या घामान तुजें पोट तूं भर म्हणून देवान फरमायल्लें आदामाक आनी येवेक. आनी आज पासून हर एका मनशान आपणान घडोवन कश्ट काडून आपणाच्यो गरजांक पावूंक जाय. देवाची खुशी जावन आसा. पूण सबारांक कोणूच काम दिनात. बेकार ते आसात. मोल आसा तांकां. ते म्हणाले ते निमाणे आयिल्ले ते कोणेंच आमकां कुलीक घेवंक ना. आमी उरल्या राखून. म्हाका उडास येता. हांव तामिळनाडांत 12 वर्सां आदीं म्हजी रिजन्सी करता आसतना एका हळ्ळेच्या मिसावटाण्यांत फांत्यार एक 3.5-4 वरांचेर त्या जाग्यार इगर्जे मुखार मस्त लोक येवन जमतालो. हांव कितें हेंगी म्हणून चिंतालो. कित्याक इतले बेगीन लोक जमतातय. हांवें थंय फादरा कडेन विचारलें, काल्याक इतले लगीन सकाळीं लोक थंय येवन उलयता जमता पट्टांग मारता. कालें ना, हांगासर दुबलो लोक हांगा येता आनी हांगा तावन कोणाक पळय बिल्डिंगाच्या कामाक या तोटाच्या कामाक आळ जाय तांकां ते लॉरियर व्हरून येतात. देखून ताणें पयलें येवन जाल्यार तांकां काम मेळना. देखून 4-4:30 भितर आनी हांगा आसल्यार मात्र तांकां काम मेळटा. सांजेर 4 वरां म्हणसर तांकां काम मागीर लॉरियान परत्यान तांकां सोडटा आनी ते घरा वयतात. बिरमोत म्हाका दिसली ह्या लोकांची. काम मेळच्या पसून अर्द्या मध्यान राती म्हणल्यार बरी ते उठोवन ते 3.5-4 वरां ते कामाक राखून आसात की तांच्या भुरग्या बाळांक तांच्या कुटुंबाक एक दिसपडतो ग्रास मेळच्या खातीर. मोगाचे भाव आनी भयणी, आमी चिंतावन भारत पुरोगमन जालां. सबारकारां आमकां वाटेनी दिसतात. नवी नवी कट्टोणां आनी बिल्डिंगां जाल्यांत. हो, आमी मस्त मुखार सरल्या म्हणून आमचे मिसायल्स सबारांक भें उठयतात. आनी आमी मंगळ यान सुरू केलां. आमी थंयसर पावोवंक आमी प्रयत्न करता. पूण एक उडास दवरी जाय. 30% भारताचो लोक आजुनी एकच जेवण जेवता दिसाक. 30% लोक 1 बिलियन चड लोक आसच्या भारतांत 30% लोक आजुनी एकच जेवण जेवता दिसाक. तर नालिसाय न्हय गी. ते सर लोक आळशी गी. ते सर लोक पाडारी गी. ते सर लोक तांकां काम करूंक मोन आसलें गी. न्हय, तांकां काम ना. काम मेळत जाल्यार आमी जाणाव आमच्या भारतांत तुका वळख जाय जाय, इन्फ्लुएन्स जाय जाय, तुवें लॉन्स दी जाय. तेन्ना मात्र
तुज्या हें काम आनी तें काम तुका मेळटा. तुका लॉन्स दिवंक करोडांनी या लाखांनी तुका लॉन्स दिवंक तांक ना, तुका काम ना. तर लॉन्स दिवन लाख दिवन कामाक भरती जाल्लो तूं तुज्या मतींत आसा फकत पयशे करूंक शिवाय सेवा दिवंक न्ही. तुजें काम फकत पयशे करूंक. तसली गत आमच्या गांवाक आयल्या. तर मोगाच्या भाव आनी भयणी हे कडेन आमी नियाळया. कितें आमी जेजू आमकां सांगता की हर एका मनशाक काम करून घडोवंक अवकाश जाय. ताका हक्क आसा. आनी हर एका गव्हर्मेंटाचें ते कायदो जावन आसा त्या लोकांक काम करून जियोवंक अवकाश करून दिवंक. आमी तसली योजना आमी हाडी जाय की लोकांक काम करून जोडून तांच्या कुटुंबाचे बरेपण तांणी जावच्या खातीर. आमी जाणां काम केल्ले लोकय आमच्या भारतांत थोडे फावटी थोड्यांक मजुरी मेळना, उणी मेळटा. कित्याक आमी नेणाव IT स्पेशलिस्टाक फकत थोडे वेळ काम केल्ले तक्षणा ताका 2 लाख 3 लाख म्हयन्याक या 5 लाख 10 लाख या 50 लाख सांबाळ मेळटा. पूण एका घर कामेल्याक ते 1,500 2,000 3,000 मेळचे तेन्ना चडचे खाली 50 रुपये या 100 रुपये मात्र. आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां एक सांगता की हर एका मनशाक अवकाश आसा आपणाचो जीव देवान दिल्लो तो राखोवंक आनी समाजीन ताका स्थानमान आसा आपणाचें घडोवन आपणाचो दीस आपणाचो ग्रास जोडूंक. पूण आनी एका वाटेन मनशाचे स्वार्थ आसा. स्वार्थ आशिल्ल्या वरवीं आमी एकामेका थंय मोसवी जाता. मोसूर आमचे थंय येता. वय एका रुपयाचें नाणें त्या काळार मोलादीक जावन आसलें. एका मनशाक एका दिसाच्या खर्चाक गरजेच्या कुटुंबाक खर्चाच्या गरजेचें चड तांदूळ मेळटा आसलें. चिंती आज एक 500 रुपये एका मनशाक 500 रुपये सांबाळ मेळटा आसलो जाल्यार दिसावन कुटुंबाक सादारणपणी बऱ्या तरान जिवंक सांगता. पूण आमकां आनीकय मेळा जाय. हेरांक मेळचे उपरांत म्हाकाच घट मेळा जाय. हेरांक मेळ्ळो जो ताका म्हणटात मोसूर. म्हाका हक्क आसचे त्या 500 रुपयांक. दर्यान ते म्हाका दिला त्या मनशाकी जिवंक हक्क आसा. तर धनी ताकाय 500 रुपये दिता जाल्यार हांव कोण आड येवंक. ते स्वार्थ न्ही सबारपोटी मोगाचें न्हू. आमी हेरांचें बरेपण देखता आनी आमी नासंतोश पावता. मोसरान भरता, रागान भरता, घरांत खरान दायूक जायता. ताका कार आसा, तांकां हें आसा, तांकां तें आसा, आमकां ना, आमी हाडी जाय, कशेंय पुणीक हाडी जाय, कशेंय पूण पयशे बंदी जाय. न्हय, देवान आमकां कितें निर्मिलां तें सकास रितीन प्रामाणीकपणी आमी जियोंक प्रयत्न करी जाय. आनी ह्या वटेन आमी सकट समाज मुखार वता आसतना थंय ग्रेस्त आनी दुबलो म्हणलो तो भेदभाव आसचो ना. आज समाजीन आमच्या ते ग्रेस्त आनी दुबळ्या मदें वोड पावत आसतना जावन देवाच्या कायद्या विरोध देवाच्या रिती विरोध आमी चलता. त्या देखून आमी क्रिस्तांवांनी सांगता एकवटून हर एका मनशाक काम करूंक, काम करून आपणाची पोट जोडूंक तेंत मात न्हय ताच्या जोडी वरवीं आपणाच्या कुटुंबाक बरेपण उदरगत मेळोवंक अवकाश मेळच्या खातीर आमी समेज क्रिस्तांवांनी झुजूंक पावो. सबारांक आमच्या भोंवती आसल्या कश्टांच्या ह्या लोकांचो उडास आमी काडया. ह्या घडये आमच्या भोंवती शेजारा जावं पुरो, कश्ट जाता ते आमच्याच कुटुंबांत जावं पुरो. अनितीन अप्रमाणीकपणी हेरांच्या अनितीन आमी कश्ट जावं पुरो. तर तांचे बसून आमी घडीभर मागया, तांकां आमचो फाटीबो दिवया.
तांचे संगी आमी आमची ती वाट चलया तांच्या जिणेंत देव नागलीत कर दिवन दी म्हणून आमी मागया. तुमकां समय दिसता देव बरें करूं. कावन्सिलिंगाक आयिल्ल्या वेळार ताणें म्हजे लागीं विचारलें सवाल प्रस्तुत करून तुमकां तुमचे सवाल आमचे जाप ह्या मोठव्या कार्याक स्वागत मागता. तो म्हणटा फादर संवसारांत इतले बूक आसात आनी ते नावाडदीक बरयणाऱ्यांनी बरयलेले बूक जावन आसात आनी त्या देखून मिलिया गटल्यान ताचे प्रत्यो विकून वेतात बेस्ट सेलर. आनी तातूंनी जिविताक लक्ती जाल्ल्यो संगती बरयलेल्यो आसात. बरें नैतीक आनी आध्यात्मीक जिवीत जिवोवचे विशीं थंयसर समजोणी मेळटा. अशें आसता बायबल त्या बुकांतावन कसो वेगळो गे म्हणचे तांचें सवाल. ते बूक वाचल्यार पावना गे बायबल वाचिजे गे वा बायबल आनी त्या बुकां मदलो तफावत कितें. तरणाट्यांक हें सवाल दोसचें सामान्य. वय बूक स्टॉलाक गेल्यार लायब्ररीक गेल्यार बूक एक्झिबिशनाक गेल्यार थंयसर जायते बूक आमकां मेळटात. जाणवाय दिवचे, यशस्वी जिविताक टिप्स दिवचे, नैतीक मोलां शिकोवचे, जिविताक पंत फनां हाडचे. टिप्स फॉर सक्सेसफुल लायफ, टिप्स फॉर इफेक्टीव लायफ आनी अशें. आतां सवाल तर आमी बायबलाक कित्या ह्या बुका प्रास चड म्हत्व दिवचें. तेय जिविताक गरजेचें जाल्यार जिवितांत साधन जोडचे विशयंत यशस्वी जोडचे विशयंत सांगतात जाल्यार आमी बायबलाक कित्या त्या बुकांच्या चड म्हत्व दिवचें. पयलें पवित्र पुस्तकाक वा बायबलाक दैवीक रंग आसा वा दैवीक मूळ आसा. तो पुस्तक देवाच्या प्रेरणाकाल बरयलेलो जावन आसा. बायबल एक बूक आनी त्या बुका भितर जायते बूक आसात. विविध बरयणाऱ्यांनी बरयलेले विविध नमुनेचें साहित्य थंयसर आसा. थोडें गद्य रुपार आसा जाल्यार थोडें पद्य रुपार आसा. प्रत्येक जावन किर्तनाचें बूक. आनी हे बूक विविध बरयणाऱ्यांनी बरयलेले. केवळ तांची जाणवाय मोतींत आसलें कितें ताणें जिखून दवरलें वा तांचे तालेंत बरपाची रीत हें वापरन तांणी वापरलेलें न्ही. बगार हर एक बरयणार बरयत आसतना ताका दैवीक प्रेरण लाभलेलें आसा आनी पवित्रत्मेच्या प्रेरणाकाल तें ताणें बरयलेलें आसा. त्या देखून बायबलाक दोग जण बरयणार आसात. एक मनशाचें बरप आनी सांगताच दैवीक प्रेरण डिवायन इन्स्पिरेशन. दोग लेखक आमी म्हणूं येता. त्या देखून बायबल उरिल्ल्या बुकांतावन वेगळो आनी ताका मान फावो कित्याक थंयसर देवाचो हात आसा. सान पावल म्हणटा पळया तिमोथीक बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांत देवाच्या प्रेरणाकाल बरयलेलें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्टावंक वा सुखी तिदवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उसवाडटा. देवाच्या प्रेरणाकाल बरयलेलो पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्टावंक वा सुखी तिदवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक. दुसऱ्यान मगाळ भावन आनी भयणीनो, बायबल दैवीक पुस्तक तरी मनशां आनी मनशां संगती विशीं उलयता. खंयगी एका संवसारा विशयन उलयना, बगार मनशां आनी मनशा जिविताक लक्ती जाल्ल्या संगती विशयंत उलयता. पोरने तेस्तामेंत पळया.
देव आनी ताचे परजे इस्रायला मदलो संबंध हो पोरण्या तेस्तामेंटाचो विशय जाल्यार नव्या तेस्तामेंटांत थंयसर जेजू त्या बुकाचो हिरो नायक जाल्यारय जेजू कोणाक आयिल्लो आमची सोडवण करच्या आनी ही सोडवण करच्यांत घडलेल्यो सर्व संगती थंयसर बरयलेल्यो आसात म्हणजे जेजू आनी मनशा मदलो संबंध. त्या देखून बायबल खंयसरगी खंयच्यागी एका संवसारा विशयी उलयना बगार आमच्या चलत्या जिविताक लक्ती जाल्ल्या संगती विशयींत उलयता. आनी दुसरी वातिकन महासभा म्हणटा पळया बायबल कॅन सर्व द चर्च एज हर सपोर्ट. इगर्जमातेक बायबल जावन आसा आधार एंड विगर जीव. द चिल्ड्रन ऑफ चर्च एज स्ट्रेंथ फॉर देयर फेथ, food for the soul and pure and lasting food of spiritual life. इगर्जमातेक व्हड आधार आनी जीव बायबल तिच्या भुरग्यांक तांच्या भावार्थाक प्रेरण आनी आत्मीक काण नितळ आनी शाश्वीत जर जावन आसा बायबल. आत्मीक जिविताची जर जावन आसा बायबल. तर मोगाळ भावनांनी भयणीनो बायबल ह्या सर्व कारणाक लागून उरिल्ल्या खंयच्याय नावार्दीक बरयणारान बरयलेलो जावं कितल्योय प्रत्यो विकून गेल्ल्यो जावं पूण त्या सर्व बुकां पैकी बायबल उंच जावन आसा. कित्याक थंयसर देवाचो हात आसा, देवाचें बरप आसा, देवाचें प्रेरण आसा. देव बरें करूं. अनेक पटी मेळया सवाल आसात जाल्यार आमचे लागीं विचारा. फोना मुखांतर पत्रा मुखांतर तुमकां जाप मेळटली. देव बरें करूं.